Itihasachem Poilem Pustok Chapter 25 Gavpi. दावीद आणि ताचे फोujechea मुkheleamnim, Asafachea पुtank, Hemanachea पुtank आणि Jedhutachea पुtank kherit sevê khatir kuxin काढले आणि vennu, gumttam आणि kannsallim gheun bhakit करूंक जाय आसले. सेवा कोत्तेल्यांची नांवां अशीं. Asafachea पुतां मदले जाकूर, झुझे, नाथानिया आणि आसारेला. आसाफाचे पूत आसाफाच्या हाताखाल आसले. आसाफ राजाचे हुकुमे प्रमाणे bhakit कोत्तालो. जेदुतुमाच्या पुतां मदले जेदाल्या, जेरी, जेशाया, शिमेया, हाशाबिया आणि माहित्यान. हे सगळे तांचे बापाय जेदुतुनाच्या हाताखाल आसले. तो सितार घेवन bhakit कोत्तालो आणि सर्वेस्पराक अर्घां दितालो आणि ताची वाखाणणी कोत्तालो. हेमानाच्या पुतां मदले बुकिया, मातानिया, उजिएल, शेबुएल आणि जेरिमोत. हननिया, हनानी, एलियाता, जेदाल्ती आणि रोमानतिएजेर. जोशबेकाशा, मालोती, होतीर, महाजियोत हे सगळे हेमानाचे पूत. हेमान राजाचो प्रवादी आसलो. सर्वेस्परान केल्ले बासावणे प्रमाणे ते जल्माक आयलोले. ते सर्वेस्पराची महिमा वयर काडटाले. सर्वेस्परान हेमानाक 14 पूत आणि 1 धुवो दिल्यो. आसाफाक, जेदुतुनाक आणि हेमानाक राजान दिल्ले आज्ञा प्रमाणे सर्वेस्पराच्या घराचे सेवे खातीर हे सगळे आपल्या बापायच्या हाताखाल सर्वेस्पराच्या घरांत kannsallim, gumttam आणि सितार घेवन गायन कोत्ताले. सर्वेस्पराच्या मानाक गितां गावूंक तांकां परिक्षण दिल्लें. तांच्या भावां बरोबर तांचो आंकडो 288 जातालो. ल्हान व्हड शिकपी सेवे चाकरेंत आपली पाल्ली जान्ना जावचे पासत तांणी सोटी घाल्यो. पयली सोट आसाफाच्या घराण्यांतल्या जोजेक पडली. दुसरी सोट जेदालियाक पडली. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. तिसरी जाकुराक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. चौथी इजिरीक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. पांचवी नेथानियाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. सवी बुकियाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. सातवी जेशारेलाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. आठवी जेशायाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. नववी मातानियाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. धावी शिमेय. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. इकरावी आजारेलाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 12वी हाशाबियाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 13वी शुबायलाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 14वी माटिथियाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 15वी जेरेमोताक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 16वी हनानियाक. तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 17वी
18वी हनान्याक तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 19वी मालोथियाक तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 20वी एलियाथाक तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 21वी होथिराक तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 22वी जिदालताक तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 23वी महाजिओथाक तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. 24वी रोमांतियेझेराक तो आनी ताचो भाव आनी ताचे पूत सगळे मेळून 12 जाण आसले. देवाचें उतर